आमचो शिडया मोगान बसलो पासवो सोरो लाबोचो नितळ उदका सशी शाबेक आमकां पावचो जेजू सोमी आमचो होळी बरो आमचो शिडया मोगान बसलो पासवो सोरो लाबोचो नितळ उदका सशी शाबेक आमकां पावचो जेजू सोमी आमचो मोगान इश्टा जेजू
जेजू खरोच या पवित्र सक्रमेंतांत आसा ताका आमच्याच थाळ्यांनी ताची स्तुती होगळाप आराधना आमी करया हालेलुया 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 अर्गा तुका सुम्यान जेजू होगळाप तुका सुम्यान जेजू आराधना तुका सुम्यान जेजू होगळा जेजू या घडये तू आमच्या संगता खऱ्या सुमड्या रूपान तुझे सुवास आणि रगत घेऊन आमचे मध्ये गातो हजारा साय आमचे गातीर आमकां सोदून तू हांगासर आयलाय आराधना तुका सोम्या होगळाप तुका सोम्या हालेलुया 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 मगचनो तुसु जेजू हर एका पिडेस्तांक हर एका पातक्याक सोदून गेलोलो ह्या घडये म्हाका आनी तुका सोदून हे भोव पवित्र सक्रमेंतान याल्तारीर हजर आसा मगचन आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां हर एकल्याक सोदून ह्या संवसाराक आयलो आमी सलवल्या आमी पातखान पडल्या आमची वाट सुकल्या आनी ह्या खातीर बापान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो आनी तसो मोगाचो सोमी जेजू क्रिस्त ताची काकूळ तूं ताचो मोग ताची कृपा घेवन आमचे मदें आयलो आनी तसो जेजू ताच्या चलत्या जिवितान हर एका पातक्याक सोदून गेलो सुकोवन गेल्ल्यांक तो तांकां सोदून आयलो पिडेस्तांक तो सोदून गेलो पातक्यां सांगाता गरजेवंत सांगाता काळोखांत आसलेल्या सांगाता तो गेलो मोगाचो आज तो आमकां सोदून आयला मोगाचो आज ह्या घडये आमी हांगासर आसा न्हय आमचेच पुस्तकी आमी आयल्या म्हाका सोम्या जेजून आमकां आपोवन हाडला ताच्या मोगान ताच्या काकुळतीन आमी भरचाक ताणें आमकां हांगासर हाडला ह्या खातीर मोगाचो थोडो वेळ देवाचो जेजूचो मोग ताची काकुळत आमी अनुभव करया कितले चड जेजूक लागीं आमी सरता कितले चड गुंडायेन जेजू थंय फातयेनी दवरता जेजूची काकूळ तूं मागता तितले चड देव आमकां सोदून येता देव आमकां पुटलून धरता देव आमकां बक्षिता मोगाचो आमी रोमांकाराच्या 10व्या अध्यायांत 21 वळींत वाचता इस्रायला विशान तो म्हणटा म्हाका खाल जावंक आयकनातलेल्या आनी उसांबळ लोकांक सगळो दीस भर म्हजे हात उसोंदन हांव राखून रावलो मोगाचो परत तें उतर आयकोव्या म्हाका खाल जावंक आयकनातलेल्या आनी उसांबळ लोकांक सगळो दीसभर म्हजे हात उसोंदन हांव राखून रावलो मोगाचो तो जावन आसा सोमी तो जावन आसा आमचो देव इस्रायल परजेन देवान सुविंसून काडलेली परजा पूण तांणी ताका आयकलें ना निजो देवाक इन्कार केलो सांडलो आनी तरी पूण असल्या अविश्वासी इस्रायल परजेक देव हात उसोन राखून रावला म्हणटा जर इस्रायल परजेक देव राखून रावता तर आमी पवित्र स्नाना मुखांतर मोर मारलेली ताचीच परजा तो आमकां राखून रावून सोनांगी देवा कळीत आसा आमी अस्खत आमी सांडला देवाक जायते पोटी आमी पातकांत बुडल्या तरी पूण जेजू म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा तो आमकां दोनी हात उसवोन धरन आमच्या येण्याक तो राखून आसा राखून रावला कितले भागी आमी मोगाचो कितले भागी आमी ह्या खातीर देवाच्या उतराच्या प्रेरणान मोगाचो आमी हांगासर आयल्या कित्याक देव म्हजो जेजू म्हजो म्हाका राखून रावला तो कळीत आसा म्हाका आमकां ताची गरज आसा आमकां ताच्या कृपेची
मोगाची खाकुळतीची गरज आसा. आमचे सगळे आमी कितेंच करूंक सकना ह्या खातीर देव मोगाचो न्हू आमकां ताच्या कृपेन भरच्याक ताच्या खाकुळतीन भरच्याक तो राखून आसा. लुकाच्या 5व्या अध्यायान 4थ्या वळींत आमी वाचता एक घडीत थंयसर पेद्रू आनी ताजे सांगाती आपोस्तल सगळी रात दीस मासली पागून आसलेले. कांयच तांकां मेळोंक ना. आनी त्या वेळार मोगाचो न्हू जेजू थंयसर तांचे सांगाता येता आनी तो म्हणटा 2 गूण उदकाक मुखार व्हरू आनी मासली धरूंक तुमची जाळान देवेया. तवळ सिमाव म्हणालो, मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या पूण आमी कांयच धरलें ना, तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देवयता. पळय मोगाचो न्हू सान पेद्रू तो फागी एक्सपर्ट पूण तो म्हणटा आमी सगळे दीस रात मासली धरूंक प्रयत्न केलें, कांयच आमकां मेळोंक ना, कांयच आमकां मेळोंक ना. मोगाचो जे केन्ना आमी आमच्याच सक्तेचेर आमच्याच बळाचेर आमच्याच थालेंचाचेर आमी होंदून रावता मस्त पोटी आमकां कांय मेळना, आमी मागलेलें मेळना. कित्याक आमी आमच्या सक्तेचेर होंदून रावल्या. पूण आज देवाचें उतर जेजू आमकां म्हणटा, त्या उपरांत म्हणटा तुमचें जाळ गूण उदकाक देवेया. गूण उदक मोगाचो न्हू गूण भवार्थ, गूण भवार्थान तुमी मागा, गूण भवार्थान तुमी तुमची कामां करा, गूण भवार्थान तुमकां कितें करूंक आसा तें करा आनी तुमकां उदंड मापान प्रतिफळ मेळटलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचो देवाचें उतर म्हणटा गूण भवार्थान देवाच्या उतराचेर फांतयेणी दवरून थंयसर सिमाव पेद्रू जाळ देवयता आनी मासलीतली भरली की तांकां ओडूंक जालें ना. मोगाचो देव दिता आमकां भरोवन वमतोंच्या मापान दिता. हांव आयलां जिवीत दींक बरोवन वमतोंच्या मापान जो आमच्या 9व्या अध्यायान 9व्या वळींत आमी वाचता जिवीत दिवचें हांवें बरोवन वमतोंच्या मापान. ह्या खातीर मोगाचो आमी आयल्या खाली हातांनी. आज आमी आमची अस्कत खाय आमचे उणेपण हे संवसारांत हांव धूळ हे आमी ओपून घेवंक जाय. फाल्यां आमी प्राजीत काळाराम करता सिंजीचो बुधवार आनी तकलेचेर सिंज घालता आसतना हातून धुळीत हांव आयलोलो धुळीक तूं वेतलोय. देवाचेर विश्वास दवर, देवाच्या उतराचेर विश्वास भवार्थ दवर. हे संवसारांत तूं धुळीत हांव आयलोलो धुळीक तूं फाटीं वेतलोय. मोगाचो आमी ह्या संवसारांत कितेंच न्हय पूण आमी सक्ते वोन देवाच्या कृपेन देवाच्या खाकुळतीन देवाच्या मोगान. ह्या खातीर मोगाचो जेजू आमचो सर्वस्व. ह्या जेजूक आतां आमी स्तुती करया. तो आमच्या जिविताचो राय, तो आमचो देव, तो आमचो जीव आनी ताका अर्गा स्तुती होगळा फावो. जर तर जिवितांत येदोळ पर्यंत हांवें कांय केलां तें देवाच्या सक्तीन देवाच्या मोगान हांवें केलां, देवाच्या कृपेन हांवें केलां. ह्या खातीर त्याच देवाक जेजूक आतां आमी अर्गा स्तुती भेटोवन दिया. आमी सुरू रावया आनी गीत आमी गावया.
सकट संगता 예수 또 무서라 예수 또 만나사 할렐루야 예수 또 무서라 예수 또 만나사 परतून सकट ओढल्या दळान मगचनो जेजूचे उदर आमकां सांगता नियम शास्त्रेतच अपराधांचो संको वाडलो आनी चडलो निमाणो जाता देव ताजी खाकूळ जो उदंड मापान आमकां दिता म्हणटा तर मगाचनो ह्या देवाक ह्या जेजूक आमी अर्गां दिवंक ताजी स्तुती करूंक ताजो होगळाप दिवंक आमी फावो मगाचनो ह्या खातीर देवाच्या खाकूळ ती गर्घां दिवया स्तुती करया आराधन करया 예수 또 무서워 예수 또 무서워지 할렐루야 예수 또 무서워 예수 또 무서워지 예수 또 무서워 또 무서워지 मगचनो आमी देवा गर्गां स्तुती होगळाप दिवंक जाय कित्याक ताजो मोग सरांतलो ताजो मोग घुंड आमची पातकां पुसून काडचो मगचनो आमचो देव आमच्या एकसुरपणान आमच्या कश्टां अर्थीक संकश्टान सांगता आसचो मगचनो आमचो देव आमकां घडोवचो आमकां समजोवची मनशानान आमचो मोग करची मनशानान म्हणटा आसतना तो जेजू म्हजे सवय आसा मगाचनो तो जावन आसा मोग खुर्सार जावन आपणाकच खाली केलोलो निमाण्या रक्त्या थेंब्या पर्यंत आमचो मोग केल्लो तो जेजू मगाचनो आमचो इश्ट ह्या खातीर ताका आमी अर्घां स्तुती होगळाप दिवया जेजू तूं म्हजो मोग जेजू तूं म्हजो इश्ट हालेलुया 예수 또 무서워 예수 또 무서워 할렐루야 예수 또 무서워
जेजू तू मोजोई हालेलुया जेजू तू मोजो जेजू तू मोजोई खड्या आमच्या कुटुंबादारांचो आमच्या आवय बापायचो भाव भयणींचो जो कोणी आमचो मोग केला ल्हानपण आज पर्यंत आमच्या संगात रावल्या आमची दुखां बसल्यात आमच्या कश्टाक खांदो मारला जय त्या रितीने उतरां करण्याने ताणें आमकां आदार दिला आर्थीकपणी आदार दिला संगात दिला आमच्या एकसूरपणान आमच्या संगात ताणें उलयल्या आमकां खाण दिला जेवण दिला आमकां कितें गरजेच्यो वस्तू दिल्यात आमकां वस्तूर दिला आमकां शिकोवंक प्रोत्साहन दिला मोगाचो ह्या सर्व उदार मनाच्या व्यक्तींचो आमी उगडास काडया आमच्या जिवितांत जायत्यांनी देवाच्या उतराक फाळो दिवन जायते दान धर्मा मुखांतर हेरांची सेवा केल्या आज आमच्या बऱ्या मना मुखांतर ही पवित्र सभा चलोन आसा ही फिरगस कुटुंब चलोन आसा जायती अनाथ आश्रमा इस्कोला कॉलेज हे सगळे आमच्या उदार मनान चलोन आसा मनाचे देवाच्या उतराक फाळो दिवन एक कोप शेळे उदक तूं दिताय तर ताजो प्रतिफळ तुका सुखाचो म्हणल्यार देवाच्या उतराच्या सत्यान आनी बळान मोगाचो आमी जायते फावटी उदार जाल्या आमकां दुख्खा पर्यंत आमी हेरांक दिला पवित्र सभेक दिला इगर्जेक दिला आज आमी देवाक ह्या सर्व बरेपणाक देवाच्या उतराक सरी जावन आमचे जिवीत बांदून हाडलेल्या खातीर आमची देणी तालेंतां वेळ हेरांक दिल्ल्याक देवाक आमी अर्घां दिवया मोगाचें आमचे जेजू तूं म्हजें थळ जेजू तूं म्हजें बळ हालेलुया जेजू तू मुझे जेजू तू मुझे बोल हालेलुया जेजू तू मुझे जेजू तू मुझे बोल जेजू तू मुझे जेजू तू मुझे बोल हालेलुया जेजू तू मुझे बोल जेजू तू मुझे बोल जेजू तू मुझे सुख जेजू तू म्हजी वाट जेजू तू म्हजो वैज जेजू तुमचो म्हजें दायज मोगाचेर आमचो गुण करचो दातार आमचो वैज आमचे सर्वस्व जावन आसा जेजू म्हजें दायज हे स्वताची वाट मोगाळा जेजू दूर जावन आसा हे सर्व खातीर तुझ्या काकुळगी खातीर तुझ्या मोगा खातीर तुझ्या उजवाडा खातीर तुझ्या सांगातपणा हजारपणा खातीर मोगाळा जेजू आमी तुका अर्घां दिताव मोगाचो या घडये या गिता मुखांतर काळजान जावन जेजूक अर्घां दिवया कितले चड देवाची स्तुती आमी करता कितले चड देवाक अर्घां दिताव
तितके चड जेजू आमकां आशिर्वादान भरता, तितके चड देव म्हज्या सांगात आसा, म्हज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालता. सगळे म्हजी कूड मोगाचलो, सगळो म्हजो आत्मा मोगाचलो. सोम्याची स्तुती करा, गितां गाया, गायन आनी ताका वर्णिया, ताची महिमा तुमी गाजया म्हणटा. तर परत मोगाचलो जेजू तूं म्हजें सत, जेजू तूं म्हजी वाट, जेजू तूं म्हजो दायज, वैज जेजू तूं म्हजें दायज. जेजू तूं म्हजें सत, जेजू तूं म्हजी वाट. हालेलुया. जेजू तूं म्हजें सत, जेजू तूं म्हजी वाट. जेजू तूं म्हजो सत, जेजू तूं म्हजी वाट. हालेलुया. जेजू तूं म्हजें सत, जेजू तूं म्हजी वाट. जेजू तूं म्हजो दायज, जेजू तूं म्हजो दायज, जेजू तूं म्हजें दायज. हालेलुया. जेजू तूं म्हजो वैज, जेजू तूं म्हजें दायज, जेजू तूं म्हजो वैज, जेजू तूं म्हजें दायज. हालेलुया. जेजू तूं म्हजो वैज, जेजू तूं म्हजें दायज. परत एक मिनिट एवढा थाळ्या. मोगाच्यान आमी बसया घडी. परत एक फावटी मोगाच्यान देवाच्या काकुळतीचेर, जेजूच्या मोगाचेर आमी दिश्ट घाल्या. उण्या रुपार ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान जेजू खरोच आसा. मोगाच्यान तो आमचे सवे हजर आसा, कित्याक आमकां ताची गरज आसा. आमकां ताच्या काकुळतीची गरज आसा, आमकां ताच्या मोगाची गरज आसा. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत संपौलो 4-5 वळीन म्हणटा, पूण अपार काकुळतीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें अदीक मोग केला. पातकां वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्तां सोवें पुनर्जिवान केली. देवाचे दयेन आमकां सोडवून मेळ्ळी. क्रिस्ता जेजू थंय एकवटान जियेतल्यांक आमकां ताणें जिवांत उठयली आनी ताजे सोवें सिंहासनार बसचो अवकाश आमकां करून दिला. पळय मोगाच्यानो, हें सकड साध्य जाला. जर तर पुनर्जिवानपणाचो बरवसो आमी धरून आसा, ह्या बरवशान आमी ह्या संवसारांत जियेवन आसा जाल्यार ह्या देवाच्या अदीक मोगान हें आमी उडास्त भरचें. देवाच्या अदीक मोगान हे सकड आमकां साध्य जाला. ह्या खातीर मोगाच्यानो देवाची काकुळत, देवाचो मोग आमकां तो अपरिमीत.
आपणाचो मोग करतेल्याक म्हणजे जाका आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपण दिला ताका सर्व संगी देव ताच्या बऱ्याकपणाचें करता. देव आमकां कितेंच वायट करना. जे कितें हांव देवाचेर फातयेणी बरो असो दवरता तितली चड आशिर्वादां देव म्हाका दिता. मोगाचो न्हू कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगांतान वेगळीं करतलो. कश्ट वा अडचणी, दगदणी, खाणा जेवणाचो वा न्हेसणाचो तत्वार, आपाय वा थालवार, मोगाचो न्हू कोण कसले समस्ये कसली पिडा म्हाका आनी म्हज्या सोम्याच्या मोगांतान मेकळें करीत. मोगाचो न्हू कोणाकच मेकळें करूंक साध्य ना. कोणाकच मेकळें करूंक साध्य ना. ह्या खातीर मोगाचो न्हू ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमी भियेवचें न्हय. कश्ट येता आसतना, पिडा शिडा येता आसतना, समस्या रेवट आसतना आमी भियेवचें न्हय. कित्याक रोमांकारांत बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत 18व्या वळींत मोगाचो आमी आयकता. ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे थंय उगडापी जावचे आसा ते महिमेक सरी केल्यार ते खंयच न्हय म्हूण म्हाका दिसता. संपावलो म्हणटा मोगाचो न्हू जे केन्ना ह्या संवसारान हांवें सोंसचे कश्ट मुखार येवच्या देवाच्या कृपेक देवाच्या बेसावाक सरी केल्यार हे कश्ट ही पिडा हे समस्ये कांयच न्हय. आमी बरोशान जियेवया. देवाच्या काकुळतीन आमी जियेवया. देवाच्या मोगान आमी भरुया. संवसार मोगाचो न्हू तो अस्पश्ट. संवसार आमकां दुखाक कारण जाता, पिडेक कारण जाता, भियाक कारण जाता. पूण देव मोगाक काकुळतीक आनी बोगसाण्याक कारण जाता. ह्या खातीर ह्या संवसारांत आमी जियेता खरें पूण आमी देवाची. हो संवसार तुमकां सांडीत जाल्यार हांव तुमकां सांडीत सोना म्हणटा. तर मोगाचो न्हू देवाची काकुळतीचो आधार आमी मागया. ह्या गिता मुखांतर देव म्हाका बक्षिता. देव म्हजी काकुळत करता. इसाया प्रवाद्यान सांगलेल्या बरी आमची पातकां ती रक्ता बरी थांबडी जाल्यार हिमा बरी हांव दवींग करतलो. तुमच्या पातकांचो हांव उगडास दवरचो ना. जेजून ह्या संवसारांत कोणाकच गुन्यांवकार केल्ले ना. बगार ताणें बक्षिलें बक्षिलें आनी बक्षिलें. तर हें गीत आमी गायता आसतना आयकता आसतना त्याच देवाच्या काकुळतीचो वाळो आमचे थंय आमच्या कुटुंबांत वाळोसो आमी करया. काळजांतावन काळजाच्या गुंडायेंतावन आमी काकुळतो मागया. कित्याक देव आमचो मोग करता. देव म्हाका नाश करिना. देव म्हजो मोग करता बक्षिता म्हणल्यार ह्या अनुभव सवे ताची काकुळत ताचो मोग आमी अनुभव करया. तुझ्या पवित्र रक्तान म्हजे घाई तूं गुण कर. भुरगेपणांत हांव आज पर्यंत सई तें घायलां.
हेरांच्या उतराने हांव गायला म्हज्या जिवितांत घडलेली घडितां वरवीं हांव गायला सोम्या आज हांव तुज्या लागीं परतून मागता म्हजे घाय तुज्या हांबोलीक रक्तान तूं नितळ कर म्हजे घाय तूं थांबय सोम्या ह्या मुखांतर म्हाका सुडका दी संपूर्ण स्वतंत्र कर जे कितें म्हज्या फाटल्या जिवितांत घडलेली घडितां खोडू घडितां जांबरो म्हज्या वरवीं हेरांक घाय हांवें केल्या म्हज्या उतरां मुखांतर हेरांक हांवें घायला रडयला दुखां गळयला हेरांची कुटुंबाची देसवाट केल्या मोगळा जेसू ह्या घडी हांव तुज्या लागीं खाकूळ तूं मागता आपूण म्हाका आपूण म्हज्या आत्म्या आपूण म्हज्या कुडी तुज्या अमलीक रक्तान मोगळा जेसू संपूर्ण तूं धोवें कर नितळ कर तुज्या मोगान तुज्या खाकूळतीन आमकां भर खाकूळ तूं दाखय खाकूळ तुज्या राया विसरूंक कशें सोम्या मोगाविने जियेल्ली घडितां बाल्या बरी तोपता अगमानाची उतरां मोगाच्यानी सांडला वाटेर म्हाका ओगसूंक जायना भोगली दुखां काळजां मोडा ती कृपा सोम्या ओगसूंक सदा ती कृपा सोम्या ओगसूंक सदा जेजू सोम्या आकुळतीच्या राया भाग्यां ओगसून जिविले दुस्मानां ओगसून सैताना किळायले आपूण सकट सांगता आपूण तुझ्या पवित्रता ती कृपा तू गया ओगसूंक सदा परत एक कोणी आपूण म्हाका तुझ्या पवित्रता ती कृपा तू गया ओगसूंक सदा मोगाचो आमचो देव आमकां बोगसूं आमची सर्व दुखां पुसून काडचो आमची पातकां उगडासान दवरचो न्हय आमचे सकळ कश्ट आठाविटे समजोवचो देव ह्या खातीर आमी आज जेजूक बास्तिया फाल्यां धांवन करिज्माचे प्राजीत काळाचे दीस चड आनी चड जेजूक वेंगूंक हेरांक दुखय नासतना जियोंक म्हजी उतरां उलयत आसतना जागृत सांबाळूंक म्हज्यो करण्यो हेरांच्या वायटांक कारण जायना जावंक जेजूची कृपा मागया जेजू लागीं विनंती करया हे 40 दीस चड आनी चड जिणी परिवर्तनाचे जावं दी उपास मागण्या मुखांतर जेजूची उदंड कृपा खाकूळ आमच्या जिवितांत कुटुंबांत वळाशे करून दी मोगाचो हे 40 दीस जेजू संगी करसूंच्या देवाच्या आशिर्वादाने भरलेले जिवीत जेवनशाक जेजूची कृपा मागया आमची मागणी आमी भेटोवन दिवया आमी कितें मागोवंक हांगा सरायल्या कसली काळजांत आशा बोगुणां त्या आसात हें सकट आमी जेजूक भेटोवन दिवया जेजू सोदून आसा म्हाका आनी तुका जेजू ताजे हात उसोवन राखोन आसा म्हाका आनी तुका जेजू ताजें काळीज उक्तें दवरून राखोन आसा म्हाका आनी तुका जेजूची ती सगळी कूड
आमकां आशिर्वादीत करच्याक राखून आसा. आमच्या काळजाचे अत्रेक, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत बरी भलायकी, संतोष, समाधान, तृप्ती, दिसपडतो ग्रास, जे कितें समस्यांनी रेवडलेले आसा संपूर्ण सुडकाचे सुद्दां तेज्या मलीक रगतान मोगाचो ह्या घडये जेजू ह्या आशिर्वाद दिता आसतना तेंचो अमोलीक रगत आमचेर शिमटायता. न्ही हांव बगार जेजू तूं म्हजे थंयची येताय, म्हजी दुखां म्हजी कश्ट तूं जाणाय. आमच्या कुटुंबाच्याक आमी समर्पण दिवया, आमच्या वडिलांक आमी भेटोवन दिवया. कुटुंबांतले प्रायस्त पिडेस्तांचो उगडास काडया. तांचे एकसूरपणान, कश्टान, पिडेन जेजू बुजावण दिवन ताजे अमोली रगत शिमटान तांकां गूण करून दी. म्हज्या ह्या घडये मागया कुटुंबाच्या वडिलां पासून सगळ्या कुटुंबाची जबाबदारी ती घेवन आसा. जायत्या वर्सांनी कुटुंबा खातीर ती वावुरल्या. आपणाच्या भुरग्यांच्या बऱ्यापणा खातीर दीस रात कळमीत नासतना, आपणाची पुरासाण लेखी नासतना, आपणाचें सूख देगेक दवरून दुखां गळोवन जायत्या पावटी घाम फिळण वावुरल्या. मोगाचो आमच्या आवय बापूय, आमच्या वडिलांक जेजू आशिर्वादीत करून तांच्या सर्व सेवेक, तांच्या मोगाक, त्याग, सॅक्रिफिसाक फावो तो प्रतिफळ दिवन तांकां बरी भलायकी दिवन दी म्हणून आमी मागया. तांच्या कुटुंबाची जबाबदारी देवाच्या उतराच्या उजवाडान चलोन व्हरूंक आदार दिवन दी. म्हज्या ह्या घडये आमी उगडास काडया आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां बाळांचो, विशेश करून PUCचे भुरगीं परिक्षे बरोवन आसात, परिक्षेक तयाराय करन आसात. मोगळा जेजू फुडार आसो, ही भोव पवित्र अमुल्य घडी तांची सर्व आळसाय तांणी सांडून, सर्व वायट संवयो, वायट आलोचनो आनी सकड वायट वाटां सोडून शिकोवंक गिन्यान मोती. आवय बापायचो त्याग, सॅक्रिफीस, उडास खाण चड आनी चड शिकपाचेर घमान दिवंक, बरो फुडार आपणावंक तांच्या मदीं उजवाड दी. पवित्र आत्म्यान तांकां तुज्या देण्यांनी फळांनी नेटयचीस. आमच्या भुरग्यां बाळांचे तुजे आशिर्वाद घाल, बरी भलायकी दी, समाधान दी, संतोष दी, बऱ्यो वाटो विंसूंक, बऱ्यो संवयो आपणावंक तांकां आशिर्वादीत कर. सर आमच्या पिडेस्त भाव भयणांचो उगडास कर. जायत्या जाणांनी हांगा आमी येता आसतना मागोवंक सांगलां, हर एकल्याचो उगडास काडया. तांकां आमी आलतारीर जेजूक समर्पण दिवया. जेजू असाध्य म्हणलें कितें सुना मोगाचो कितें सुना, ताचेर बरो स्वभावार्थ दवरून ताजो आशिर्वाद आमी घेवंक आमी प्रयत्न करया. आमच्या गांवा खातीर, हर एका धर्माच्या लोकां खातीर मागया. आमच्या राष्ट्रा खातीर, सरकारा खातीर, सर्व अधिकाऱ्यां खातीर आमी मागया. जायत्या राष्ट्रांनी, टर्की, सिरिया, न्यूझीलँड, जायतो लोक मरण आसा. लाखांनी लोक येदोळसो मरण पावला. देवाची खांकोळ तूं तांच्या राष्ट्राक मागया. आतां आमकां स्वामी जेजूच्या आशिर्वादा स्वीकार करूंक आयती जावया. स्तुति
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. शांती तुमचे सवे असो. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, करेजमाचो काळ बेगीनच सुरू जाता. फाल्यांच सिंदिस्तो बुधवार 40 दिसांचो त्याग, सॅक्रिफीस, मागणे, जिंजवार सांगाता मेळोन आमी समेस्तां भागी जाता, भाग्यवान जाता. करेजमाचो वेळ, मागण्या प्राजिताचो वेळ, देवाचो मोग नियाळचो वेळ, दुस्मानकाय सांडून, हगेपण सोडून फरीकपणाचो मनोभाव सांडचो वेळ तो जावन आसा. आनी ताका आज आमी ह्या देव तेंपलांत तयाराय करूंक सांगाता मेळ्ळ्या. आनी आयची सुवार्थ आमकां भुरग्यां बरें जावंक उलो दिता. भुरगीं कशीं आसतात म्हण आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. हांगासर मस्त आवय आसात, सबार बापय आसात. भुरगीं ल्हान आसतना ताणीं पळयलां, तांच्या वेंग्यान ताणीं आरायलां, वाडयलां, वागयलां. आनी आज सुवार्थ आमकां ल्हाना भुरग्यां बरें जावंक उलो दिता. तर खंडीत जावन ह्या करेजमाच्या वेळार ल्हाना भुरग्यां थंय आशिल्ले गूण आनी शिगूण आमचे थंय आसा करूंक प्रयत्न करया. आनी ताका आज एक बऱ्या रितीचें फावंडेशन म्हणजे अस्तिवार म्हणटात, फावंडेशन आज आमी घालूंक प्रयत्न करया. आमीच आदारलेल्या सर सुकी आनी पदकांचो उडास काडन देवा लागचें भोगसणें आतां आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां संपार मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं भावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी. तुज्या शेळयांक उतरान चरोवंक आनी देखीन चलोवंक भाग्यवान सांज जुवांव पावल दुसऱ्याक पवी सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलेलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सिरेकाच्या पुस्तकांतलें वचप. म्हज्या पुता सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेत्या जाल्यार ताळणेक तयार राव. प्रामाणीकपण काळजाचो जा आनी तीर राव आनी विघ्नाच्या वेळार भियेनाका. तुवें तुजे दीस सुखान संपोवचे खातीर ताका वेंग मार आनी ताका संडिनाका. जे सगळें तुजेर येता ताजो स्विकार कर. तुज्या कश्टांत सोंसणीक जा. कित्याक भांगार उज्जान घालून तपासतात आनी देवाक म्हणवतल्या मनशा कश्टांक आंगठान
ताजेर विश्वास दवर आनी तो ताका पावतलो. नीट वाटेन चल आनी ताजेर बरवस दवर. सरेस्परा भियेतल्यानो ताजे काकुळतेचेर बरवस दवरा. तुमी पाडाना संवच्याक वांगटी वाट धरी नाकात. सरेस्परा भियेतल्यानो ताजेर विश्वास दवरा आनी तुमचें इनाम तुमकां चुकचें ना. सर्वेस्परा भियेतल्यानो बऱ्या वस्तूंक ससनाच्या संतोशाक आनी काकुळतेक आशेन रावा. आदल्या पिळगेचेर नदर घाला आनी पळया. सर्वेस्पराचे विश्वास दवरलो कोण तरी निराशी जाला. तिरासानेन ताका भिवण सत्तल्याक ताणें केन्ना तरी सांडलां. ताका उलो मारतेल्याक ताणें केन्ना तरी सोडलां. कित्याक सरेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. तो पदकां बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता. धिक्कार भिवकऱ्या काळजाक आनी उदासीन आतांक आनी 2 मार्गांनी चलतल्या पदक्यांक. धिक्कार विश्वास आणिल्ल्या उदासीन काळजाक. ताका कसलोच आसरो मेळचो ना. देवाचे उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. नितिवंतांच्या तोंडान गळटा उतरां जाणवायेची. नितिवंतांच्या तोंडान गळटा नितिवंतांच्या तोंडान गळटात उतरां जाणवायेची. नितिवंतांच्या तोंडान गळटात उतरां जाणवायेची. सर्वेस्पराचे पातयेवन राव आनी बरे आदार. तवळ शांती जी येतलोय सर्वेस्परा मुखार. नितिवंतांच्या तोंडान गळटात उतरां जाणवायेची. सर्वेस्पराच्या हातान सगळे तुजे जिवी. ताचेर विश्वास तूं दवर तो सोलोवन व्हरी. नितिवंतांच्या तोंडान गळटात उतरां जाणवायेची. नितिवंतांच्या तोंडान गळटात उतरां जाणवायेची. हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या खुर्साची बडाई शिवाय हेर खंयचेंच व्हडपण म्हाका नाका. ताचे मरिपाक संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक खुर्सार मेला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे शिस गलिलयांतल्यान उतरताले.
ते वेतात तें कोणाकच कळीत जावचें ताका नाका आसलें, कित्याक ताच्या सिसांक तो शिकयत अशें सांगतालो. मनशा पुताक धरून लोकांच्या हातांत दितले आनी ताका जिवेशी मारतले, पूण जिवेशी मारतस तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उरतलो. पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना आनी ताचे लागीं विचारूंकय तांणी धैर्य घेतलें ना. ते कफरनांव येवन पावले आनी घरा पावतस तुमी वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या सिसा लागीं विचारलें. पूण तांणी जाप काडली ना, कारण तांचे मदें कोण व्हड म्हूण वाटेर आसतना तांणी एकामेकाक तर्क केल्लें. तेव्हा तो बसलो आनी बारांक आपणा सरसें आपोवन तांचे लागीं म्हणालो, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सक्टांच्या की निमाणो जाय आनी सक्टांचो चाकर जाय. उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें ताणें उबो केलो आनी ताका पटलून धरून तांचे लागीं तो म्हणालो, जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजें नांवीं घेता तो म्हाकाच घेता, आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्हय बगार म्हाका पाठयिल्ल्याक घेता. देवाचे उतर. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, शेरक्या भुरग्यांक सेलुनाक व्हरतले. आमच्या काळार हांव ल्हान भुरगो आसतना खंयचें कट्ट जाय दोनूच कट्टां आसलीं, बोरमंडे कट्ट गे आनी खंयचें कट्ट, सादें कट्ट, दोनूच कट्टां. आतां म्हणी सेलुनाक गेल्यार इतलीं कट्टां आसात की तें उडास दवरूं नाका नासतना एक व्हडली शीट दितात आनी तूं खंयचें जाय म्हूण सांग म्हणटात. वय की न्हय, तुमी एकट्या भुरग्यांक आपोवन येल्यार पळय, पयलें आमकां बांक मदें कडचो आसलो, 2 कुशींनी देगेन घालचें, बायल चेडवां भुरग्यांक जाल्यार, आनी दादल्या मनशांक हांगासर मदें एक कडचो आसलो. म्हाका तो काडुल्लो त्या वेळार आतां तोच दवरला हांवें. पूण आतांचे भुरगे हांगा एक लायन व्हड न्हू, कशें एरोप्लेन पळय विमानान गेल्ल्या उपरांत अर्दें वर म्हणसर थंय आसता, तशें आनी एक फावटी काडटा तर म्हणसर अशेंच उरता ह्या कुशीन. पळयलां हांवें. आसूं दी, हें एक इंट्रोडक्शन मात्र. मुखारसून वयचें जाल्यार एकलो सेलुनाक गेलो, बसलो केस काडूंक. खंयचो फोटो जाय म्हण ताणें इतले फोटे घाले. सलमान खान फोटो, तो फोटो, वो फोटो, उरल्यांची पुरा एर काडटा दाखयली. वो बरो आसा, वो जाय म्हण हाडलो, दिलो. ताका बसयलो आनी त्याच प्रमाणे कट्टींग केलें. सगळें कट्टींग जाल्ल्या उपरांत आतां पळय कसो आसा म्हणून आरसो दिलो. हाच्या मुखार आरसो आसा, परतून आरसो दिलो हाका आनी आरसो पळयलो. ह्या आरशान पळयता, फाटल्यानी पळयलें, फाटल्यान पळयतना पुरो बोरमंडे. हांगा तावन एकच एक ना, पुरा वाकरांत आसला. हें तुवें कालें केलें, हांवें तुका कालें सांगिल्लें. कालें सांगचें कळ्ळें, तुवें दिल्लें पिक्चर हांगात आसा म्हणून. पिक्चर काणयेन पळयतना मुखल्यान करेक्ट फाटल्यान गुंडान पळयतना कालें बोरमंडे. आमी आरशांत मुखल्यान पळयता, फाटल्यान पळयना. फाटल्यान बोरमंडे जाल्यार कोण की खबर ना, आनी एकलो मात्र पळयता आसता. आमी कांय ना, हॅप्पी, कित्याक आमी बरें आसा म्हूण आमी चिंता. आनी आयचें वांजेलाचें पयलें पॅराग्राफ आसा पळय, त्याच प्रमाणे येदोळ पर्यंत जेजू क्रिस्ताक आमी फाटल्या जल्मा दिसांत हांव डिसेंबराच्या 25 तारीखेक हांव न्हू आज पर्यंत पळयल्लीं ताची अजापां, आयकल्ली ताची शिकवण. कितलेशे जाणांक बरें केलें, देंवसरांक धांवडायलें, दर्याक ताणें चूप राव थंड जा म्हळें, अजापां वयर अजाप, थोंट्याक बरें केल्लें, मोन्याक बरें केल्लें. फक्कडी आमी फाटल्या थोड्या हप्त्यांत हांव न्हू हरी एका दिसाच्या वांजेलांत वाचूनच आशिल्लें हांव. आनी सडन आज
फाल्यां खरेंच मध्ये करून आज हो वांज्या लायला फाटली कोस आज दाखयता मुखली कोस येदोळ पळयल्या भारी कशी ताळयो भेटून उंच आसा सकाळी एकदम बरें आसा आतां फाटली कोस पळया आनी तो म्हणटा मनशा पुताक धर्न लोकांच्या हातान दितले आनी आपोस्तल आसा तांचे लागीं सांगतात जेजू आनी ते ताका जिवेशी मारतले अरे एकली गजल येदोळ पर्यंत बरें बरें आयकल्लें उंड्या मसल्याचें अजाप केल्लें दादोशी कावयल्ले इतले जाणांक गूण केल्ले सडन वो खाले उलयता जिवेशी मारतले पूण जिवेशी मारतच तिसऱ्या दिसा हांव तो जिवंत उरतलो तांकां अर्थच जायना हें खालें म्हणून कितें उलयता म्हणून समजोंकूच तांकां समजना फाटली कूस ताणें दाखयली आनी तांकां शॉक जालो तांकां अर्थ जालें ना हांकां आतां अर्थ करचें कशें कित्याक म्हण अर्थ जालो ना तांकां ताणें चिंतलें हें वो आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आसल्या भशेन जेजू क्रिस्त इज आवर प्रायम मिनिस्टर पेद्रो मालगडो होम मिनिस्ट्री ताका जायगी डिफेन्स मिनिस्ट्री जायगी आर्थीक मिनिस्ट्री जायगी म्हूण तो चिंता खंयचें काडचें आनी तूं खंयचें जायत तशेंच उरले थंय चिंतून आसात जेजूच्या साम्राज्यांत आमी खंयच्या स्थानार आसतले हांव निर्मला सीताराम बरी आर्थीक संगतींनी मुखार आसतले हांव गे आनी राजनाथ सिंग बरी गृह मिनिस्ट्रींत आसतले हांव गे ह्या विशयान चिंतून एकामेका लागीं डिस्कशन करनासले तुका हें फिट ताका तें फिट हाका हें फिट आतां एफडी स्टार्ट जावं दी पळय पुरो आलोचने आसता आसतना जेजू म्हणटा म्हाका जिवशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा हांव तो जिवंत उरतलो त्या देखून तांकां अर्थ जायना इतलें बरें एक पिक्चर आतां जेजू विशयान सगळ्या लोकांक आसा तांकां आसा आनी हें आसता आसतना ते डिस्कशन करनासात मुखली मिनिस्ट्री कळले कोणें काले जावचें म्हणून आनी त्या वेळार जेजू सांगता म्हाका जिवेश ताका जिवेशी मारतले पूण तो तिसऱ्या दिसा जिवंत उरतलो मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो हर एका मनशाच्या जिवितांत दोन खुशी आसात सुखाची कूस आनी दुखाची कूस ती आसताच आज आमी हसता फाल्यां रडता आज घरांत भुरगें जल्मता आनी एक दीस घरांतलो एकलो मनीस मरता आज आमी बरें भलायकेंत आसा आनी एक दीस पिडा येता घरांत पिडेस्त आसतात आज आमकां एक एवॉर्ड मेळटा परवां आनी रिवॉर्ड मेळटा एवॉर्ड आनी रिवॉर्ड सांगता मेळटा आनी परवां आमकां सकयल घालचे दिसी आसतले आनी एक लोक आमकां दुखचो दिसी आसतलो कित्याक मनशा जिवीतच अशें हर एक दीस एवरी डे इज नॉट संडे उडास दवरा एवरी डे इज नॉट संडे एक दीस संडे जाल्यार दुसरे दीस मंडे आनी एक दीस ट्यूजडे बदलता 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 आनी त्या देखून आमी आयच्या वांजेलाच्या पयल्या पॅरेग्राफांत घेवचो संदेश जावन आसा म्हज्या जिवितांत बरे दिसी आसात खोटे दिसी आसात खोटे दीस येता आसतना देवाक दुरस्तो नासतना आनी मनशाक कंट्रोल नासतना हांवें रावचें आनी बरे दीस येता आसतना आनी एकल्याक चिल्ली नासतना दांकी नासतना हांवें जियेवचें हें हांवें करूंक शिका जाय म्हणून आयचें पयलें पॅरेग्राफ आमकां सांगता मुंदरसून वता आसतना ह्या शिसांक इतली तरबेती दिल्यार कांय प्रयोजन ना परिक्षा केल्यार हे फेल पास जायनात इतलो तेंप हें आसा जाल्यार आज आनी एक नवें लिसांव दिता म्हणून एका भुरग्याक हाडून येता धाकट्या भुरग्याक हांव लिसांव तांचे मदें कातरा वयता ताका पटलून धरता भुरग्याक पटलून धरता कित्याक म्हळ्यार भुरग्याक कोणी पटलून धरतात व्हडांक मात कोणी पटलून धरनात भुरग्यांक पटलून धरता आनी तो म्हणटा जो कोण असल्या भुरग्याक म्हज्या नांवीं घेता तो म्हाकाच घेता भुरगें ताचे थंय कपट ना निश्कपटी भुरगें स्थानमानाक आशें ना आपणाक मिनिस्टर करी जाय आपणाक व्हडलें व्हडलें स्थान दी जाय हें दी जाय तें दी जाय आसना तें कळना भुरगें सगळ्यां मोठो बरसता ताका ओ तो म्हणन ना काळो धवो म्हणन ना
भुरग्याक मेळ्ळ्यार जालें बरसता. भुरगें मोसर करिना, भुरगें राग दवरिना. आत्तां राग आयलो, रागान उडयले आनी 5 मिनटांनी तेज्या वांटो खेळटा. कितले बरे गूण आनी शेगूण एका भुरग्या थंय आसात. भुरग्याच्या बॉल्साक, भुरग्याच्या वस्तुराक बॉल्स आसा. हे पळय, तें भुरगें आसा. ते म्हणे बॉल्सां येता तुका ना. पळय, भुरग्याच्या वस्तुराक बॉल्स ना. व्हड जाल्ल्या कुडले भितरल्यान बॉल्स, भायल्यान बॉल्स पुरो येतात. भायल्यान गेल्ल्या दिसत कोण ना म्हणून भितरल्यान बॉल्स दवरतात. आतां कितें जाय तें बरोबर बरी येत न्ही बॉल्सांत. भुरग्यांक ना उडास दवरा. अशें भुरग्यां थंय पुरा बरे गूण सुगूण आमकां दिसतात. त्या देखून जेजून भुरग्याक हाडलें आनी तांच्या मदें रावून तांकां लिसांव दिलें. हळें तें भुरगें स्थानमानाक अशें येता की उडास दवरा. जेजू लागीं कोणें सांगूं ना कालें डिस्कशन जालां म्हणून. तांच्या मदें जाल्लें डिस्कशन तुका आनी म्हाका मात गोत्ता आसा. जेजू गोत्तू नातलें आनी सांगूं नातलें, पूण जेजूच्या मतींत तें पुरो आसलें, तांणी सांगूं नातलें. हांगासर बरोवन गेल्ल्यान तुका आनी म्हाका गोत्त आसा. देखून ताणें भुरग्याक हाडलें आनी लिसांवन दिलें. अशें जाया. स्थानमानाक अशें नाकात. भुरगें अशें येता गे ना. कोण व्हरतो जाय जाय ताणें कालतो जाय जाय. कोण व्हरतो व्हड स्थानाक वचत जाय ताणें सेवाक जाय जाय. सेवकांचो सेवक ताणें जाय जाय. त्या वेळार ताका विंचून इगर्ज मातेंत व्हरतो करतले. पयलेंचो व्हरतो जाय जाय म्हणली आशा आसून व्हरतेपण लालेवन आशेवन ताका इल्ले ब्रायब, हाका इल्ले ब्रायब दिवन म्हाका वोट घाला रे, म्हाका वोट घाला रे, वोट घाला रे म्हूण सांगून इगर्ज मातेंत तसलें चलना म्हणलें उडास दवर. आनी कोण हे जाय तें देव ताच्या हणे बरबान बरयल्लें तितल्यान जाता. आमी केल्लें बरेंपण, आमी केल्ली सेवा देव मांदून घेता आनी लोक मांदून घेता आनी तें स्थान तांकां फावो जाता. त्या देखून आपोस्तलांनी आशेवचें बेश्टें. तांकां मेळ्ळें की कोणाक व्हडलें व्हडलें तांकां मेळ्ळें कितें की म्हळ्यार जेजूचे सिस्तांचे भाग मेळ्ळे. तांकां मेळ्ळें कितें की म्हळ्यार सर्गेचें राज मेळ्ळें. तांकां मेळ्ळें कितें की म्हळ्यार कश्टांचें जिवीत मेळ्ळें आनी मरण मेळ्ळें, मार्तिरांचें मरण मेळ्ळें. काल एकलो जेजूचो आपोस्तल सोडल्यार उरले पुरो मार्तीर जाले. रगत आनी वरायजय पडलें. स्थानमान तें आमच्या कामाचेर होंदून देव आमकां दिता. स्थानमान आशिल्ल्याक तें मेळना. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या सुवार्थेंतावन आमी शिक जाय जाल्ले विशय एक हर एका संगतेक 2 कुशी आसात. एक कूस बरी आसा आसल्या वेळार आनी एक कूस कश्टांची आसा म्हणलें आमी जाणा जावचें. दुसरें, कोण पयलो जावंक कशें येता ताणें निमाणो जावंक तयार आसा जाय. कोण लिडर जाता ताणें मुखार वचून लिडर जावचें न्हय, फाटीं रावन लिडर जाय जाय. फाटीं रावन सगळ्यांगे मुखार धाडन आपणें लिडर जाय जाय. असलें 2 भोव अपुर्बायेचे संदेश आटापचो आयचो वांजेल आमकां घटायेन बरोवं, तिरासणेन दवरूं आनी मुखल्या जिविताक आमकां आदार जावं म्हणून आमी मागया. Untuk
तुझ्या भावा भयणीनो आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण आतां आमी मागया. आपल्या मनाने महिमेक आमच्या न्याच्या पयसुच्या आदवाक सर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा तुझ्या भगवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुझें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जियोवन ससनाचे सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव पौल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक आयचो हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान वाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तोते गायता. तुझ्या वैभवात तुका सर्वे स्वराचे नावे एका थाकाचे सर्गी तुका सर्गी तुका बापा करोस तूं पवित्र तुन सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरावतलें. तें म्हज्या उडासाक करात. Babarta so good purgatoria. Jesus melo, Jesus divanzana, Jesus novia, yendolo. Bapa, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिवीतसो उंडो आनी ही चडवणेची खाल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतांव. बापा सर्वेश्वरा, आखे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्रतेचो उल्हास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पेद्रो फावलमच्या गोळे बाबा आणि सगळे यादकी वर्गा बरोबर तुका प्रतिमगात वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्या अंती आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे जगातीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकुवार मोरये देवाचे मे संगाती सांसुजे तिचो पोती भगेन धर्मदूता संजुवां पावल दुसरो आनी सर्व खाली तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सुमया जेजू क्रिस्तान आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सर्वां भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां काडलें पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबरशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेलीं आमी समेस्तां सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितरले म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. स्वीकार करून या काळजात म्हज्या
येतलो तुझे थंय रावतलो स्वागत येसू स्वागत तुका उर्बोण्या काळसा राव तूं म्हज्या बरप्रकाशांत ते सर्गीच्या राव म्हजे सांगाता प्रार्थोया भोवमोकळा बापा सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताचो उगडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आतां आमी वांटो घेतलो ह्या कालत्या उंड्या आनी दाखवायनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां तेंच सरकार कुणांनी न्हय पूण तुकाच रूप बगून आमकां मेळ्ळें अशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचेर नांवे सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो मिसाचें बलिदान संपलें सुवार्ता जियोंक हांव तुमकां धाडटां देवाचे वडुकार तुया सर्गींच्या बापा बेगीन जो पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासून आमी तुका अर्घां दिता ताणें पवित्र युकरिस्ताचो मोग केल्ल्या परी आमी करूं आनी तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूं आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हण जेजून कुर्सार्थान दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळू एकामेका बगसून जियो आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरांत जावन रुपीत करूं आमकां बरें मन दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आतां आमी आमकां लाभलेल्या सर्व उपकारांक सर्व बरेपणाचो उगडास काडून देवा बापाक जेजू क्रिस्ताक आमच्या पात्रून संत मुखांतर घाम पाठोवया आमच्या वैयक्तीक जिवितांत बरी भलायकी संतोष समाधान वावर करूं दिसपडतो ग्रास जोडूंक फावो केल्ल्याक आमच्या कुटुंबा खातीर आमी अर्घां दिवया बरें कुटुंब आवय बापूय दिल्ल्याक कुटुंबांत शांत समाधान माया मोग बॉक्सनाचो स्पिरीट रूत हा केल्ल्याक अर्घां दिवया आमची सर्व योजना सुफळ केल्ल्याक वायट विघ्नांतले मारणांतीक पिड्यांतले राखून व्हेल्ल्याक आमी अर्घां दिवया एकल्याच्या पांयाच्या गांठीची दूख गूण केल्ल्याक अर्घां दितात
तीन कुटुंबां शांत समाधान आनी तांची मागणी आयकल्ल्याक अर्घां दितात एकल्याची एग्जाम एप्लिकेशन एक्सेप्ट केल्ल्याक अर्घां दितात उबे रावया प्रार्थुया भोवका कुळदारा बापा बेगीन सुवांपा दुसऱ्याच्या देण्या पासून आनी तेजे विनोदीन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांनी बरेपणा पासून आमी तुका अर्घां दिता तुजी देवी काकूळत आमी वर्णिता ताजे मारिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग ताजी गूण करची सकत तुवें आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचता ताचे परी बगीवनपणान वाडून क्रिस्ता साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हणून मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन संजुवांपा दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या असो देवाला की विनंती कर हे भाग्यवान जुवान पाव दुसऱ्या पवी सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडू पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी देवाचेर तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची कवती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां कुमो कर तुजी भाग्यवंतीनी आमच्या जिविताक प्रेरणा जाव आमी सदांच कुर्सायल्या जेजू थंय आमची दिस्त बारू आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन ह्या घडी बवर्तान बरवशान आमची सर्व मागणी आमची दूख आमची पिडां शिडां आमच्या पात्रोन संतांच्या विनातीन जेजू बाबा भेटोवन दिवया बरी भलायकी संतोष समाधान कुटुंबा खातीर आमी मागया एकल्या नर्सिंग एग्जामां पास जावच्याक एका दादल्याची हर्नियाची पिडा गूण जावं 10व्या क्लासीन शिकच्या एकल्या बरे अंक जोडून पास जावं टॅक्साचे समस्ये परिहार जावं काजरी झाड्या मदें समाधान रास करच्या बरी सैरीक मेळच्या एकल्या दिश्ट मेळच्या एकल्या शिकोवंक बरी मोत मेळच्या एकल्या कामांत प्रमोशन लाभच्या घरान समाधान आसच्या एकल्याचो बोवर्त सोडोवंक एकल्या बरी भलायकी मेळो दोगां शिकोवंक बरी मोत आनी उर्बा आनी तशेंच बरे अंक जोड बरे रिजल्ट मेळच्या एकल्याचे ड्राय कॉफ समस्ये गूण जावं कुटुंबा समाधान आनी एकवट आसच्या जागो बरे आम्हाला विकून वेच्या एकल्यान आमाल पिवणें सोडच्या एकल्याचे आर्थीक समस्ये परिहार जावं आनी मोतीक समाधान मेळच्या एकल्याची अलर्जी गूण जावं आनी ताका बरो फुडार आनी बरें काम मेळच्या 4 वर्सांच्या चेडवान सुदाल रितीन उलोवच्याक केस झडचे रावच्याक रीण फारीक जावं बँकांतलें भांगार सोडोवंक आदार चोरी जाल्लें भांगार फाटी मेळोवंक कुटुंबांतल्या साद्यां बरी भलायकी मेळोवंक तेगां बरी भलायकी एकल्या बरें न्हीद पडच्या एकल्याची हर्नियाची पिडा ऑपरेशन आसतना गूण जावं दोगां शिकोवंक बरी मोत आनी उर्बा तशेंच परिक्षेन बरें रिजल्ट आपणाव एकल्याचें बिजनेस बरें जावं काजरी जिवीत बरें जावच्या एकल्या बरी भलायकी मेळच्या एकल्या पोटाचे समस्ये गूण जावच्या एकल्या दुबयंत एकावंटंट काम मेळच्या एकल्या परिक्षे वेळार बरी भलायकी आनी शिकोवंक आनी बरो फुडार मेळोवंक कुटुंबान बरी भलायकी मेळच्या एकल्याची BP आनी शुगर नॉर्मल जावं एकल्याची रीण फारीक जावं एकल्याच्या खातीची अलर्जीची पिडा गूण जावं कुटुंबांतली वायट सकत पयस जावन बरी भलायकी मेळो एकल्यान भांगार सोडून आदार मेळच्या एका प्रायस्ता बरी भलायकी मेळच्या एका तरणाट्यान सोरो सोडून बरो जावं दोगांचें भेम पयस जावं काजर बऱ्या रितीन जावच्या एकल्या बरें काम मेळो एकल्याचें भेम पयस जावन बरी भलायकी मेळो एकल्याचो राग पयस जावं कुटुंबान माया मोगांची एका स्त्रियेची कॅन्सराची पिडा गूण जावं संपूर्ण रितीन बरी भलायकी मेळो एकल्याच्या गळ्या कडेन आयिल्लें फळ बऱ्यान ऑपरेशन जावन ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या दोगां बरी भलायकी मेळच्या एकल्या गव्हर्मेंट काम मेळो आनी बरी सैरीक मेळो आनी काजर जावच्या घराचें काम बेगीन सोंपोवंक कुटुंबांत आसचे सैतानाचे उपाद्र पयस सोंसोवंक दोगां बरी भलायकी मेळो एकल्याचे पयशे आनी भांगार फाटी मेळो जागो बरें आम्हाला विकून वेच्या एकल्याची BP नॉर्मल जावं तेगां भुरग्यांचें देणें फावो जावं दोगां परगांवां बरीं कामां मेळो घराचे समस्ये बेगीन परिहार जावं पांयाच्या गांठीची दुगूण जावं कुटुंबांचेर बेसांव पडच्याक एकल्या परिक्षेन बरें करच्या एकल्याचे समस्ये ऑपरेशन नासतना गूण जावं एकल्याक सिटीजनशीप मेळोवंक आनी जिणये संगातीन मेळच्या एकल्या खास जरी बेसान सूख संतोष मेळच्या
एकल्याचें बिझनेस बरें जावंक रिणांतलें सुटोवंक एकल्याचो ऑपरेशन केल्लो हात गूण जावं आनी त्या हातान काम करच्या एकल्याचो पांय गूण जावं एकल्या पुरगांव वचोंक कुरपा मेळच्या एकल्या शिकोवंक उरपा मेळोंक परिक्षेंत बरे अंक जडोवंक एका क्रिस्तांव भुरग्या इस्कॉला वेच्या आनी बरें शिकच्या बरें बिझनेस जावच्याक आनी लोन फारीक जावच्या कुटुंबाचे समस्ये परिहार जावच्या एका क्रिस्तांव भयणी सरकारी काम आनी सैरीक मेळो BP आनी क्रियाटीन नॉर्मल जावं तूं आमकां पाव एवकरिस्त आमकां करो मोग शिकय आनी मरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी आनी शेकी मरियमायेक आनी सहसंता भक्तांक संगी सर्गींच्या राजान ताचे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या वाकणूक आमकां फावो जावं आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे रास आमकां येवंक तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं नमान बरे कृपेन भरलेले सब तुजे संगत आसरे आमी तर तुमचो देव आनी सदैवी फळ जगसी चेंजेस महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या पिडेस्तांचेर आशिर्वाद सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सुवे आसो. प्रार्थुया. सर्गेंच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मार्फत सर्व तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच बरी तुजो सेवक भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तसो मोग तुझ्या परजेन भोगूंक आनी बबर्तान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो बबर्त वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी अनवरांतलें तूं आमकां निवार. आमचे सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. भगवान जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आनी आल्तारेचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताचे देखीन सांतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्याच सर्गेच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदांकाल तुमचेर देवो. जेवणां दान दिल्ल्यांक तशेंच मुर्दोम दिल्ल्यांक रेक्टर बाप मानाच्या वाती वणतले. हेचें जेवण दान जावन दिलां देवादीन मेटिल्डा डी सिल्वा वर्साच्या उगडासाक रीटा डी सिल्वा फेरार. मुर्दोम दिल्यांत मार्सेल बेन्ना डी सिल्वा फेरार. जॉसी डी कुन्ना सान पावल वाडो. बेबी अन्ना मारिया नरोन्ना सा बोस्त्यां वाडो. हेनरी पिंटो आनी कुटुंब मध्यापाडी. लीना डी सोजा सान तोमास वाडो. रोशन रोड्रिगस सान पावल वाडो. मेलिटा लविया पिंटो गुरपूर कैकंबा. स्टीफन डायन डी सोजा फेरार. एरिक आलिस आनी कुटुंब सान पेद्रो वाडो आनी आयरीन डी सोजा पेजार. जेवणाक दान दिल्ल्यांक आनी तशेंच मुर्दोम दिल्ल्यांक खडजंतांव देव बरें करूं म्हणटाव आनी पात्रून संताच्या आशिर्वादान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागताव.
मगेचनो आयच्या दिसा आमचे सोवे हजारांसून एमिसाचें पवित्र बलिदान भेटून अर्ताबरीत प्रसंग दिल्ले आमच्या पुनशाताचे रेक्टर मानादीक भाव दोतोर रोनाल्डो कुटिन्नो हांचो हांव काळजांत उपकार बावडता. तशेंच सहभटणी केल्ल्या मानादीक भाप मार्क कुवेल्लो हांचोय मनपूर्वकी उपकार बावडता. व्हड्या संख्यान हजर जाल्ल्या सर भक्तिकांचो हांव उपकार बावडता आनी तुमच्या खातीर आमी मागता आनी देवाची विस्तार आशिर्वादा ह्या घडये तुमचेर आनी पात्रोनाची ससाय तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. शांतीचो दूत आमचो भाग्यवान सुवा पाव दुसरो दैवीक आपुलकीचो भक्त तो भाग्यवान सुवा पाव आमचो मोक्षाचो शांतीचो दूत आमचो भाग्यवान सुवा पाव दुसरो दैवीक आपुलकीचो संदान मग सेवा तुझो परजळ पाटलावदान विसाचो तू बळवो पवीस बेसो राय कुमो भाग्यवान सुवा पाव दुसरो राज्य संदान मग सेवा तुझो परजळ पाटलावदान विसाचो तू बळवो मुखार पुता सोवे ओंकार मर्या आशीर्वादे आमकां भगवान सुवाम पावस दुसऱ्या आम्हा पासून विनंती कर भगवान कसाचे करवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे